सगळ्या विरोधी पक्ष आमदारांनी पालवी विद्युत नियामक आयोगाच्या सुनावणेक हाजीर रावन सगळ्याक अजापित केले। घरगुती वीज वापरांत लिपचोरयां दरवाड करपाक विरोधी करपी एक निवेदन तांणी सादर केलां। RDX खातीर पणजेच्यान संजय मनोली। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन आज गोंयांत आपले हियरिंग घेता। गोंयच्या संबंधीत पावराच्या संबंधीत टॅरिफाच्या संबंधीत लोकांचे जे कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवपा खातीर आमचे असेंब्लीचें सेशन चालू आसा आनी म्हणून आमी थारायलें की आमी वचून तांकां एक मेमोरंडम दिवपाचो, कित्याक आमकां अटेंड करून रावतले हांगा जाल्यार आमचें सेशन आमकां चुकतलें। आमकां अशें लक्षांत आयलें जेन्ना आमी तो एडवर्टायजमेंट पळयलो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की थंय बॅकडोर एंट्री घेवन डॉमेस्टीक टॅरीफ वाडोवपाचो प्रयत्न करतालो। इनफॅक्ट सगळे टॅरिफांत अशें केलां की पयलीं टॅरीफ कशें आसतालें 0 to 100 एक रेट, 100 to 200 वेगळो रेट, 200 to 300 वेगळो रेट, अशें रेट आसताले। म्हाका जर म्हजें जर युनिट 300 जालें जाल्यार म्हाका पयले 100 युनिटांक तो रेट लागतालो, दुसरे 100 युनिटांक दुसरो रेट लागतालो आनी तिसरे 100राक तिसरो रेट लागतालो। अशें ती नॉर्मल आसताली। आतां ताणें कितें घालां, भितर एक नोट घालता आसतना कितें घालां की कोणाचें पळय 180 पर्यंत युनिट आसा ताकाच 100चे बेनिफीट जातले, 80चे बेनिफीट जातले। 200 आनी अबाव आसलें की ताका तो फायनल रेट लागतलो, वीच आमकां दिसता की हातूंतल्यान सगळ्यांचे डॉमेस्टीक टॅरीफ वाडटलें, कारण आज सगळ्यांचे युनिट्स ही 300, 350, 400 सकयल कोणाची युनिट्स येता अशी म्हाका दिसना। सरकाराक संवय जाल्ली आहा की एक दुसरो खंयचो तरी इश्यू करप आनी न्हू हे सायडीन गोंयचे जनतेचें पाकीट मारप। हें म्हाका दिसता सर्वसामान्य मनशाक टॅरीफ हायक सरकार सांगता कांय जायना न्हू, कांय जावचें ना, सगळें ऑल इज वेल, पूण फाटल्या दारांतल्यान ही टॅरीफ हायक हाडटा। हाजेर आमी ऑब्जेक्ट करतात, वी आर प्रोटेस्टींग अगेन्स्ट दीस। आमच्या पार्टीचो वायस प्रेसिडेंट दिलीप प्रभुदेसाय थंय आहा आनी जो मेमोरंडम आमी आज सबमीट केला ताजेर उलोवंक आनी आर्ग्यू करपाक तो थंय आसतलो आनी विच विल डू। ऑपोजिशनान म्हणलां बेजिकली मनशाक टॅक्स करून पयशे काडप ही येवजण सरकाराची। दाखयता आसतना एक आनी करता आसतना दुसरें। रेवन्यू गॅप 296.78 crores कितलो आसा तो दे आर ट्रायंग टू फील थ्रू द बजेटरी सपोर्ट, पूण आनी 75 कोटी आसा वीच दे आर ट्रायंग टू गेट थ्रू अबाउट 3.84% जाता तो वीच दे आर ट्रायंग टू फील थ्रू इन्क्रीजिंग ऑफ दीस टॅरीफ। सो मनशाक दाखयता आसतना एक टॅरीफ दाखोवप आनी बिलींग दुसरें दाखोवप, दीस इज ऑलरेडी हॅपनिंग इन अ लोकल कंज्युमर। नॉर्मल मनीस 400 युनिट सहज यूज करता विदाउट युजींग एनी लक्झरी। सो ताका कितलो त्रास जातलो ह्या सरकाराची म्हाका दिसना विचार सुद्दां आसा सर्वसामान्य मनशाक। फक्त म्हणटात बारीक समाजाचो सरकार म्हणून, पूण बारीक समाजाक समज सपोर्ट करपा जाय जाल्यार पयलीं टॅरीफ रिड्यूस करपा जाय, कमी करपा जाय, 0 to 200 फुकट दिवपा जाय। ते करच्या पेक्षा ही जी चल्लां, आय थिंक द मेमोरंडम हॅज बीन सबमिटेड एंड द कमिशन ऑल्सो वॉज क्वायट पॉझिटिव्ह। वी विल सी वॉट इट हॅज टू बी सेइंग। जशें विजयान म्हणलां दिलीप इज देर, आय थिंक द रिप्रेझेंटेशन विल बी हर्ड आनी कितें आसा ताज्या प्रमाणे वी विल टेक द नेक्स्ट